I'll come to your points later from that booklet. Govind Gaude, he was most vociferous, and most vociferous, I think, more than you all also. But I want to tell him, the issue of Marcel bus stand between KTCL and Tivri Korgaon village panchayat is already approved by Secretary Transport, and matter will be placed before next cabinet meeting. Issues are like this. Kadamba Transport Corporation, definitely, initially they were not agreeing because they said it is like a sellout. We are losing so much of money. And then again you all will say Kadamba is losing more money. This is how the money sometimes get lost, even though his demand may be genuine. To hand over 10 shops at Marcel bus stand to Tivre, Orgaon village panchayat. Rent-free village panchayat office of Tivre, Orgaon, situated in Marcel bus stand. To waive rent of library premises in Marcel bus stand. One number of rent-free shop to art and culture department. Rent-free premise to be given to police outpost in Marcel bus stand. Yes, these are necessary. But at the same time, Kadamba will lose the money. Definitely they had reservations. So you cannot expect them to immediately agree to lose the revenue. That's why it got delayed. But next cabinet, it will be cleared. आज 8 अशी कितलीशी कॅबिनेटां जाऊन गेली काणयो सांगनाका सर कितें टायम बाउंड सांग नेक्स्ट कॅबिनेटाक जाल्यार नेक्स्ट कॅबिनेटाक फुडले दोन कॅबिनेट जाले तर ते टायम सांग काणयो नाका आमकां सर टायम दी नेक्स्ट कॅबिनेट तेजे उपरांत जाल्यार तेजे उपरांत करपाना सोडून दी उत्तर सारको स्पष्ट आसा म्हजे प्रश्न स्पष्टूच आसा स्पीकर सर तेजे हेजो फुडल्या म्हजो प्रश्न स्पष्ट आसा काय आन्सर दिवपाक शकना तेय हांव सांगता म्हजो प्रश्न स्पीकर सर स्पष्ट आसा जाता जाल्यार जाता ना जाल्यार काळी आयकोपाची ना मागीर आमी पळयता कितें करपाक तेजे फुडले हांव आकाय तेजेवन फुडें आन्सर दिवपाक शकना आनी हांव दिवचोय ना जालें दॅट मिन्स फुडल्या कॅबिनेटाक हांव सांगला मोस्ट फुडले असत रेडी जायना जाल्यार तोय कॅबिनेट मिनिस्टर आसलो तेका खबर आहा कशें जाता अरे कॅबिनेट मिनिस्टर आसतना तुजे मुखार मांडटा हांव स्पीकर सर दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम गेली 7 वर्ष कॅबिनेट केन्ना जालेत ना हाजेर 7 वर्ष जाली स्पीकर सर फकाणां करता हांगसर फकाणां करता कितें तेजे जाला अरे म्हाका स्पीकर सर आज आमी तुज्या फ्लोराचेर उबो आसा म्हाका तुजे कडल्यान उत्तर जाय काळे सांगता हांगसर येवन आमी फक्त हांगसर उलोवपाचें आनी वचपाचें लोकांनी आमकां हांगसर आमी हांगसर मेरिटाचेर पाविल्ले आसा स्पीकर सर कोणाची हाजी करून पावना आमी हांगसर लोकांनी आमकां निवडून दिल्यात आनी कोणाक काय नुकसाण जावपाक जायना म्हणा पूण योग्य पद्दतीन म्हणा योग्य पद्धतीने सांगला नाही स्पीकर सर गेली 7 वर्ष योग्य पद्धतीने सांगता योग्य पद्धतीने सांगल्यार जर कळना जाल्यार मागीर आनी खंयच्या पद्धतीने सांगपाचें ते सांग न्ही म्हाका खंयच्या पद्धतीने सांगपा तें सांग म्हाका उत्तर दिवपा जाय ते मंत्री दितले तुम्ही उलोवन जाले बसा नाही उलोवन जालें म्हळ्यार कितें तर स्पीकर सर यू कॅनॉट गिव अ जस्टिस टू मी तुमचे बोलप नो म्हाका कमिटमेंट जाय हांवें 2 शब्द सांगला जायना जाता म्हाका टाइम दी मंत्री उत्तर यू आस्क मिनिस्टर टू गिव मी टाइम नो मंत्री उत्तर दितल्यात तुझी पावर आसा स्पीकर सर यू यूज युअर पावर उलोवन जाले बसा मंत्री उत्तर दितले बसा स्पीकर सर हांवें हेजेवन आनी स्पश्ट कितें सांगपाचें नेक्स्ट कॅबिनेटी हाडटा चुकोवन उरलें जाल्यार नेक्स्ट कॅबिनेट 100% इतलेंच सांगपा हेजेवन मागीर जावं कितें सांगपाक शकता इतली आवाज करून दाखी उंचे फ्रस्ट्रेशन कितलेशे कॅबिनेटी जाल्यो जाले आता